फोंड्या पुलिसांनी 25 मे 2022 दिसा चोरड्या जाल्ले चोरयेच्या आरोपात ठाणे मुंबई रावपी 34 वर्सां पिरायेच्या कुमार रवी शेट्टीक धरला। सद्याक तो फोंड्या पुलिसांच्या ताब्यात आसा। चोरयेचो फुडलो तपास चालू आसा। पळयात। 25 मे 2022 दिसा आरोपीन दिसा उजवाडा घराचे दार फोडून 18 लाखांचे भांगर चोरले अशी कागाळ शिरोड्या वेदा रेजिडेन्सीत रावपी प्रगती रुपेश नायकान फोंडा पुलिशेंत केल्ली। ह्या संदर्भात फोंडा पुलिसांनी ठाणेच्या कुमार रवी शेट्टीक अटक केल्या। फोंडा जाल्ल्या आनीक 2 चोरयांकडेन ताचो संबंध आसा। तशेंच हे चोरयेंत आनीक एक चोराचो हात आसा। त्या संदर्भात फुडलो तपास चालू आसा अशें फोंडेचो पीआय विजय कुमार चोडणकारान सांगले। आयकात। 25 मे 2022 चोरी रिपोर्ट जाल्ली आमकां। हेचो कंप्लेनंट चोरयेचो नांव प्रगती रुपेश नायक, रेजिडेंट वेदा रेजिडेन्सी शिरोडा फोंडा गोवा। ताणें आमकां कंप्लेंट दिल्ली की दिसाचे 9 ते 2 ह्या दरम्यान एक चोरी जाली घरांत। तेन्ना तेजे 18 लाखाचे भांगर चोरले, दार फोडले आनी डीव्हीआर आयलो। त्याच्या नंतर ती चोरी जाल्या नंतर आम्ही तांकां ट्रॅक करपाक स्टार्ट केले। त्या दिसासून ट्रॅक करता आमकां एक हॉटेल नोट जालें पणजे। हॉटेल नोट जालें ते हॉटेलांत नासले तेन्ना। तशेंच आमचे स्टाफ पनवेल पर्यंत तांकां सीसीटीव्हीचेर ट्रॅक करीत गेले। ते दोगूय जाण 2 चोर आसले, ते मोटरसायकल घेवन येयले। तेंचे फोटो मेळ्ळे आमकां, सीसीटीव्ही वयल्यान फोटो मेळ्ळे आनी हॉटेलांनी तेंच्यांनी डिटेल फूल फेक दिल्ली। सो त्या कारणान आमकां नांव मेळोंक ना तेंचें। पनवेल पावता फुडें बॉम्बे जेन्ना थाना पावले तेन्ना आमकां ते ट्रेस जायना जालें, कित्याक ट्राफीक वाडलें आनी रात जाल्ल्या कारणान आमकां ट्रेस जावना। तेच्या नंतर एक 8 तारखेक चोरी जाली फोंड्यात। 2 चोऱ्यो जाल्यो, 3 चोऱ्यो जाल्यो टोटल। तितून आमी त्याच हॉटेलांत 2 चोर धरले, सेम हॉटेलांत, त्रिमूर्ती हॉटेल पणजे। त्याच्या नंतर तांकां इंटरोगेट करता कळ्ळें की एकलो चोर आहा पळय, तेचें नांव आसा कुमार रवी शेट्टी। हो ते पयलींचे चोरेन इन्वॉल्व आसलो। तशेंच आमी इमिडिएटली टीम धाडून कुमार रवी शेट्टी हेका अरेस्ट केलो आनी आतां फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आहा तेजेर। हो एकलो इन्वॉल्व आसलो आतां शिरोड्या केसरी आनी एकलो इन्वॉल्व आसा, तेजो सर्च चालू आहा। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।